नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर येवकार. हांव गौरीश प्रमाणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारूया हेडलायन्साचेर. गोंयांत 3 पाकिस्तानी नागरिकांक तत्काळ देश सोडपाचे आदेश. 17 जाणांचेर पुलीस यंत्रणेची नजर. पुलीस अधिकाऱ्यां वांगडा जाल्ल्या उच्चस्तरीय बसके उपरांत मुख्यमंत्र्याची म्हायती. भारताच्या निर्णयान पाकिस्तानाक थरथरो. आमी कांयच करूंक ना. पाकिस्तानाचो दावो. सिंधू जल समझोता रद्द केल्यार झुजाक आमंत्रण दिवपाचे पाकिस्तानाची भारताक शिटकावणी. पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत केंद्रीय गृहमंत्री आक्रमक. सगळ्या राज्यांतल्या मुख्यमंत्र्यांक केल्ले फोन. राज्यांनी रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक धाडात, परते दिले निर्देश. ताकार दावकोण वाठारात दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ल्या तरणाट्याची कूड निमणे सापडली. कुडचड्याच्या उजो पालोवपी दळान कूड काडली भायर. म्हापशा काणका वाठारात ल्हान पिरायेच्या चलयेचो अपहरणाचो फसलो यत्न. चली घरा भायर खेळटाना अनवळख्या मनशान अपहरण करपाचो केल्लो यत्न. कालांगूटच्या एकल्याक अटक. कोंकणी वादाक नवे वळण. मराठी आड फेसबुकाचेर पोस्ट घातिल्ल्यान लेखक प्रकाश नायका आड माड्डोळ पुलिशेंत कागाळ. गुन्यांव नोंद. आनी आतां खबरो विस्तारांत. भारतान पाकिस्तानाची नाकाबंदी करतना राजकी स्ट्रायक केल्या उपरांत सणसणीत मार बशिल्ल्या पाकिस्तानान आमी कांयच करूंक ना असो दावो केलो. भारत सरकारान घेतलेले निर्णय तशेंच निर्णय पाकिस्तानान आतां जाहीर केले. सिंधू जल समझोता रद्द केलो जाल्यार हो झुजाक आमंत्रण आसतलो अशी शिटकावणी पाकिस्तानान दिल्या. भारतान निर्णय घेतल्या उपरांत पाकिस्तानाक थरथरो भरला. पहलगामात जे घडलां तातूंत आमचो हात ना. भारतानूच कितें तें केलां. थंयचो लोक भारत सरकाराच्या निर्णयाचेर खोशी नाशिल्लो. ताका लागून हें सगळें घडलें असो दावो करीत पाकिस्तानान हात फाफुडपाचो यत्न केला. भारत सरकारान जशे निर्णय घेतले तशेंच आतां पाकिस्तानान निर्णय घेतल्यात. भारतीयांचो विजा रद्द. पाकिस्ताना भायर वचपाक 48 वरांची मुजत. इस्लामाबादांतल्या भारतीय अधिकाऱ्यांक देश सोडपाक 30 एप्रिल मेरेन मुजत. भारतीय विमान कंपनी खातीर पाकिस्तानाच्या हवाई वाठारांत मनाय. भारताकडलो वेपार बंद. सिंधू वॉटर स्ट्रायक पाकिस्तानान न्हयकारली. वाघा शीम ताकतिकेन बंद. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. भारत पाकिस्तान तणावाच्या फाटभुंयेर LOC म्हळ्यार नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्ताना वतीन गोळीबार चालू आशिल्ले. देवा कृपेन कसली जिवीत हानी नोंद जावंक ना. मजगतीं पहलगाम दहशतवादी हल्ल्याच्या फाटभुंयेर भारतीय लश्कर प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी श्रीनगरात पावले. ते काश्मीर देंगणात तैनात आशिल्ल्या लश्कराच्या वरिष्ठ कमांडर्स तशेंच हेर सुरक्षा यंत्रणाच्या अधिकाऱ्यांक मेळ्ळे. तांच्यांनी सद्याच्या सुरक्षा परिस्थितीचो आढावो घेतलो. सध्या नियंत्रण रेषेचेर पाकिस्तानी लश्करां कडल्यान शस्त्रसंधीचे उल्लंघन करपाचे यत्न सुरू आसात. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगामात जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्या उपरांत पुराय भारतात दुख्खाचे ल्हार पातळ्ळा. मजगतीं गृहमंत्री अमित शहा शुक्रारा राज्यांतल्या सगळ्या मुख्यमंत्र्यांकडेन उलयलो. राज्यांनी रावपी पाकिस्तानी नागरिकांक सोदून काडचे आनी तांकां बेगोबेग पाकिस्तानाक परत धाडचे अशे निर्देश दिल्यात. मजगतीं गोंयांत खंय 17 पाकिस्तानी नागरीक आसात म्हणून सुत्रां कडल्यान म्हायती मेळिल्ली. आनी मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सध्या गोंयांत आशिल्ल्या 3 पाकिस्तानी नागरिकांक आनी 17 जाणांचेर पुलीस यंत्रणेक नजर दवरपाचे निर्देश दिले. कुचेली म्हापशा तिळारीच्या कनालात बुडून एकल्या तरणाट्याक मरण येवपाची घडणूक ताजी आसतनाच ताकार दावकोण वाठारात दूधसागर न्हंयचेर न्हावपाक गेल्ले कडेन बेपत्ता जाल्ल्या वास्कोच्या अनिल बाळेगाळ ह्या 32 वर्साच्या तरणाट्याची कूड सापडली. शुक्रारा सकाळी कुडचडेच्या उजो पालोवपी दळान ताची कूड भायर काडली. बेरेस्तारा सांजे दूधसागर न्हंयत न्हावपाक गेल्लो तेन्ना अनिल बेपत्ता जाल्लो. ताचे उपरांत ताचो सोद मोहीम ताची सुरू आशिल्ली. काल आमकां फायर स्टेशन फोंडा कंट्रोल रूमांतल्यान कॉल येयलो. सादारण 18:55 म्हणजे 6:55 आमकां कॉल येयलो की एक सस्पेक्टेड पर्सन
ड्रोन जाला डावकोण किल्लोपाल दाबाळ हांगा आमी इमिडिएटली आमचेल्यान टर्न आउट केलो आणि साधारण आमी 7 वरांचेर पावले 7:20 सुमार पावले आमी सांजचे आणि तेजे नंतर आमी एक मिशन स्टार्ट केलें की थंय पुलीस टीमूय आशिल्ली कुळेचे पुलीस स्टेशन जे कर्मचारी आशिल्ले थंय त्यांच्या सहकार्यान आमी सर्च ऑपरेशन सुरू केलें पूण एकदम काळोख आशिल्लो आणि उदकाचो थाव आमकां मेळनालो तरी पूण आमी साधारण एक वर 1.5 वर सुमार आमी सर्च केलें पूण आमकां ती बॉडी फावंड जाली ना काल आमी गेले आनी 5:30 5:45 सुमार पावले आणि आमी सर्च ऑपरेशन परत सुरू केलें आणि आमी त्या बांदार वचून सकयल गरो मारून पळयलो रेस्क्यू हुकान आमी सर्च ऑपरेशन सुरू केलें आणि आमी ज्या जाग्यार बुडलेलो तेजो आमी थाव घेतलो आणि त्या अनुषंगान आमी सोदलो आमकां साधारण एक अर्द पावण वरान आमकां ती बॉडी सर्च जाली ते 4 जाण येयल्ले पिकनीक करपाक येयल्ले तो गुगल मॅपाचेर पिकनीक स्पॉट म्हणून घातिल्लो आसा आणि त्या अनुषंगान लोक थंय येता भरपूर लोक येता अशें म्हणून गांवगिऱ्या वाठारांतल्या लोकांनी आमकां कळीत केलें आणि त्या अनुषंगान ते काल येयल्ले 3 सुमार येयल्ले खंय ते आणि 3 पार्टनर आशिल्ले ते सांगताले त्यांचे इन्फॉर्मेशना प्रमाण ते 3 येयले आणि साधारण ही घटना 5 सुमार तो थंय बशिल्ले कडेन तो चक्करेन पडलो काय कितें जालें आणि तो पडलो आणि तो ना जालो आमी कुळे पोलीस स्थानक जे आसा तेजे हद्दीत आसा जे जाग्यार ताकार दावकोण हांगा काल सांजे वेळाचेर एक वास्कोच्यान एक गड आयलो आणि त्या गडान भितर अनिल वय आशिल्लो ते न्हंयचेर न्हांवपा खातीर हांगा आयिल्ले ताकार दावकोण आणि नाता सांजे वेळाचेर हो जो अनिल आसा तो उदकांतल्यान बेपत्ता जाल्लो म्हळ्यार खंय तरी बुडलेलो आणि जेन्ना काल तेजी शोधाशोध केली रात जाली म्हणून तेंच्यांनी शोधाशोध थांबयल्यान आयज सकाळी जेन्ना परत शोधाशोध केले कुडचडे अग्निशामक दलाचे जवान आणि कुळे पुलीस जेन्ना कुडचडे अग्निशामक दलाच्या जवानाक ती बॉडी उदकान मेळ्ळी आणि त्यांनी ती बॉडी वयर काडली आणि ती बॉडी वयर काडटरी पोस्टमॉर्टम खातीर ती मडगांव कुळे पुलिसांनी धाडून दिल्ली आसा हो अनिल आसलेलो तो पुलीस सेवेन कामां आशिल्लो अशें कुळे पुलिसांनी सांगलें आसा गोमंतक टीव्ही खातीर कुळेच्यान एकनाथ खेडेकर म्हापशा काणका वाठारांत अनवळख्या मनशान 6 वर्साच्या ल्हान चलयेचें अपहरण करपाचो यत्न केलो घरा भायर खेळटाना अनवळख्यान त्या ल्हान चलयेक उखलून व्हरपाचो यत्न केलो मात ह्या चलयेचो मोठ्यान रडपाचो आवाज आयिल्ल्यान चलयेचो बापूय तशेंच लोक एकठांय जाले आनी ताचो यत्न फसलो उपरांत ताणें थंयच्यान पळ काडली देवादयेन ह्या ल्हान चलयेक कसलीच दुखापत जावंक ना म्हापशे पुलिशेन फुडलो तपास केलो आनी म्हापशेचे पुलीस निरीक्षक निखिल पालेकर हांच्या मार्गदर्शना खाला कालांगूटच्या एका तरणाट्याक अटक केला अशी माहिती मेळटा भुरगीं खेळपाक आयले फाटल्यान स्टडी केलो आसतलो भुरगो कोण तरी तो वळखनाक न्हू तो म्हाका हातांमध्ये आसतलो कोण तरी आरे ते वर्कान तेका कॅमेरा उचलून ताका हाडलो थंयच्यान हांगा चेडूं व्हरपाक लागलो ते बाब हांगा आसतात न्हू दिलें एकटा भायरसून ताका कितें भुरगो खेळटा उबी रावलो तो शेवटी रडटा पळय तेन्ना ताका पळ धरलो ताका हाडून गावलो तो तरी गावलो ताका समज चेडूं तरी घेतलो ताका दोनदा वचूं ना चेडूं काडलें घेतलो हातीन समज कितें केला मागीर पळून गेलो मागीर कळ्ळें की चोर म्हणून मागीर पुलिसाक फोन केलो लोक जमले हांगासर ताका सारको वचून हाडलो पण दिसता कॅमेरा तो धंदो करता हांगा बाबा फोन केलो गेला चेडूं कितल्या वर्साचे 6 वर्सां खेळटाले हांगा व्हरपा चान्स पळय गाडी तरी ते गाडी हाडटा तुका कळटा आनी हांगासून ताका हाडलो दिसता आणि घेऊन खंय गेलो ताका व्हरपा हांगा दी हांगा हाडलें ताका तूं हाडलो चेडूं हांगा पण हाडलो गाडी 2 व्हीलर आसली 4 व्हीलर आसली ताजें लक्ष दिना फक्त लोक लक्ष कोणाक दिला चेडूं लक्ष दिला पटाक सापडले चेडूं तो आतां चेडवाक घेवन पळोवन गेला अरे वयतालो चोर गेलो मराठी कोंकणी वादाक नवें वळण आयलां जांकां मराठी जायत आनी खोशयेन महाराष्ट्रांत वचचें म्हणून प्रकाश नायकान फेसबुकाचेर पोस्ट घातिल्लो ह्या पोस्टा आड केल्ल्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला गोंयांत सद्याक मराठी कोंकणीचो वाद परतून पेटला आतां ह्या वादाक नवें वळण आयलां कोंकणी लेखक प्रकाश नायकान जांकां मराठी जायत आनी खोशयेन महाराष्ट्रांत वचचें अशे आशयाच्या फेसबुकार बरयल्ल्या पोस्टाचेर दोतोर मधू घोडकिरेकारान म्हाड्डोळ पुलिशेंत कागाळ केल्ली ह्या कागाळीचेर म्हाड्डोळ पुलिसांनी 2 भाशां मदीं तेड निर्माण केल्ल्याचे नोंद दवरून गुन्यांव नोंद केला हे विशीं उलयतना प्रकाश नायक हांणी आपली प्रतिक्रिया दिल्या ती अशी गोयची राजभास कोंकणी कोंकणी आंदोलन जेन्ना सावन सुरू जालें तें ओपिनियन पोला पासून सुरू जालें खरें सांगपाचें म्हणजे कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें नाशिल्लें आमकां रावपाचें आशिल्लें गोंयांत गोवा दमण आनी दीव हो संघ प्रदेश आशिल्लो
आणि ह्या संघ प्रदेशातलो एक भाग गोवा हो महाराष्ट्रात घालपाचो ठरयल्लो. 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल वोटिंग जालें आनी तातूंत आमचें गोंय वेगळें उरलें. कित्याक उरलें? कारण आमकां महाराष्ट्रांत वचपाचें ना म्हणून. म्हणजे महाराष्ट्राची राजभास मराठी. तेन्ना आमकां जर मराठी कडेन वचपाचें ना जाल्यार आमकां गोंयांतूच रावपाचें हो तो निर्णय आशिल्लो. लोकांनी मतदान केलां काय ना. आनी लोकांनी मतदान करतकच त्या उपरांत कोंकणीक साहित्य अकादमीची मान्यता मेळ्ळी 1975. त्या उपरांत 1987 राजभास 1985 ते 87 अशें राजभास आंदोलन जालें. आनी ह्या राजभास आंदोलन 555 दिसांचें तें आंदोलन. ह्या राजभास आंदोलना उपरांत आमची राजभास कोंकणी जाली. आनी दर एका देशांतल्या दर एका राज्याची एक वेगळी भास आसा. महाराष्ट्राची मराठी, कर्नाटकाची कन्नड, तामिळनाडूची तामिळ, तेलुगू, आंध्र प्रदेशाची अशी प्रत्येक राज्याची एक राजभास आसा. आता तेलंगणा सुद्धा वेगळें आसा. तेलंगणा आनी आंध्र प्रदेश वेगळें आसून एकूच राजभास आसा दोगांयची, तेलुगू. आमची तशें ना. आमची गोंया खातीर वेगळी राजभास आसा आनी महाराष्ट्रा खातीर वेगळी राजभास आसा. मराठी ही महाराष्ट्राची, गोंयची कोंकणी असो तो सगळो एकूण आढावो ताजो. म्हणटकच जे लोक आयज मराठी मागता तांणी खंय वचचें पडलें? तांणी जरूर महाराष्ट्रांत वचचें पडलें. आनी म्हणून हांवें तो पोस्ट बरयलो की जांकां कोणाक मराठी जाय ताणें महाराष्ट्रांत वचचें. सादें सिंपल गणीत. हाजेर FIR जाता कितें जाता हो तांचो प्रश्न, तांणी करूं. कितें तुमचो उद्देश कितें आशिल्लो? आमचो उद्देश असो की इतली आमी राजभास आंदोलनां जालीं, सगळे इतले हांगासर वाद जाले आनी ह्या वादांतल्यान आमकां आतां कुशीन सरपाक जाय. रातच्या वेळार मांद्रे ते पार्सेच्या मुखेल रस्त्यावयल्यान पासार जाता आसात जाल्यार सावधान. सच्चे भाटलेंतल्या मांद्रे ते पार्से मुख्य रस्त्याचेर रातच्या वेळार वाहनां लुटपाक रस्त्याचेर खिळे मारून दवरिल्ल्याचो प्रकार मुखार आयला. ह्या वाठारांत ह्यान फुडें रातच्या वेळार पुलीस गस्त दवरची अशी मागणी आतां जावपाक लागल्या. रातच्या वेळार मांद्रे ते पार्सेच्या मुखेल रस्त्यावयल्यान पासार जाता आसात जाल्यार सावधान. रातच्या वेळार रस्त्यार खिळे मारून वाहन चालकांक लुटपाचो नवो यत्न. सच्चे भाटलेंतल्या मांद्रे ते पार्से मुख्य रस्त्याचेर रातच्या वेळार साम सुम वाठाराचो फायदो घेवन वाहनां लुटपाक रस्त्याचेर खिळे मारून दवरिल्ल्याचो हो प्रकार उक्ताडार आयला. बेरेस्तारा मध्यान राती एकलो सरकारी कर्मचारी घरा वता आसतना ताका रस्त्याचेर खिळे मारिल्ल्यो लाकडाच्यो फळयो दिश्टी पडल्यो. साहजिकूच मुखार वचप धोक्याचें आशिल्लें. सरकारी कर्मचाऱ्यान सावधगिरीन थंयच्यान माघार घेतली मार. तथाकथीत सगळी घटना त्या सरकारी कर्मचाऱ्यान पुलिसांच्या निदर्शनास हाडून दिली. ह्या वाठारांत ह्यान फुडें रातच्या वेळार पुलीस गस्त वाडोवची अशी आतां मागणी जावपाक लागल्या. आयज हे अशें खिळे मारून ताका दोरया घालून लोकांची म्हाका दिसता कितें हेतू आसतलो. हे कितें तरी एक बरें गोश्ट न्हू. ही कोणाक तरी लूटमार नाल्यार कोणाक तरी मारहाण करपाचो तरी एक प्रयत्न आसतलो. पण हांव गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री जे होम डिपार्टमेंट तेंचे कडेन आसा, हांव तेंचे कडेन विनंती करता. हांव आतां पुलीस स्टेशन आसा, हांव PIकूय सांगूंक इच्छिता की तेंच्यांनी हांगासर ह्या रुटाक पेट्रोलिंग करचें. आनी खुबश्यो गोश्टी आसा, बारीकश्यो गोश्टी आमच्या पंचायती पर्यंत नजरेर येयल्ल्या आसात आनी ताबडतोब जे फुडल्या फोर्टनायट मिटिंगेक आमी डिसिजन घेवपाचें आसा. आनी हितून प्रत्येकाक आमचो जो लोकल आसा मांद्र्याचो तांकां जर कितें तरी अशें दिसता की हांगासर कितें विचित्र घडटा जाल्यार तेंच्यांनी म्हाका फोन करचो. म्हाजो नंबर आसतलो तुमचे कडेन आनी किंवा पंचायतीक कळोवचें आनी सदर जे पुलीस स्टेशनय लागीं आसा पुलीस स्टेशना पर्यंत तेंच्यांनी कंप्लेंट दिवची. नमस्कार. आमी सद्या आसात आजूचो होळ पार्शे रस्तो तो सच्चे भाटले मांद्रे हो मुखेल रस्तो आसा. कालची एक घटना राती 2:30 वरांचेर हांगासर ह्या रस्त्याचेर फळयेक जायते खिळे लावन पुराय रस्तोभर अशी फळयेची लायन दवरलेली आनी एका झाडाक दोरी बांदून ताचे दुसरे पोत दुसरे वाटेन सोडलेले दिसून आयले. 2:30 उपरांत एक नागरिकान ज्या वाठारांत कांय सुरक्षा रक्षक आसात तांकां उलो मारलो. त्या उपरांत ते सुरक्षा रक्षक आयले जाल्यार तांणी पळयले की ह्या रस्त्याचेर फळयांक खिळे लायिल्ले आसले आनी दोरी तांकां मेळ्ळी. त्या उपरांत तांणी ते फळयेक खिळे आशिल्ले ते फळयो लाकडाचे तुकडो सायडीन दवरल्यो. एखाद्या वेळार जर अशी लुडमार करपाचो
शक्यता नाकारता येत ना. पोलिसांक ह्या घटनेची माहिती दिल्ली आसा. पोलिसांनी ॲश्युरन्स केला की रातच्या वेळार आमी हांगासर पेट्रोलिंग कर, जो प्रसंग वायट करपाचो यत्न करता ताचेर कारवाय करची अशी ह्या माध्यमांतल्यान आमी मागणी करता. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक TV खातीर. म्हापशाच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली दुर्दशा पळोवन म्हापशेकारांनी नाराजी उक्तायला. म्हापशाच्या कांय वाठारांतले हळशिकावणे प्रकार आनी दिसान दीस वाडपी गैरवेवहारांचें चित्र पळयत जाल्यार म्हापशा पालिकेन हाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. म्हापशाच्या ह्या अधोगतीचेर नागरिकांनी नाराजी उक्तायला जाल्यार नगरपालिकेन आपली बाजू मांडल्या. आयकात तांचें म्हणणें. म्हापशेच्या वेगवेगळ्या वाठारांतली दुर्दशा पळोवन म्हापशेकारांनी नाराजी उक्तायल्या. म्हापशेच्या कांय वाठारांतले हळशिकावणे प्रकार आनी दिसान दीस वाडपी गैरवेवहारांचें चित्र पळयत जाल्यार म्हापशा पालिकेन हाचेर पुरायेन दुर्लक्ष केल्ल्याचें दिश्टी पडटा. म्हापशा बस स्टँडाक तेंकून आशिल्ली झोपडपट्टी, बस स्टँड आनी हेर वाठारांत बिंदास्त न्हिदपी भिकारी, रस्त्या कुशीक उडयल्लो कोयर, म्हापशा बस स्टँडार सांचोवन दवरिल्ल्या कोयराचें विद्रूप चित्र पळोवन देश विदेशांतल्यान म्हापशा भेट दिल्ल्या पर्यटकांचेर पडपी छाप, साफ करूंक नाशिल्ली गटारां आनी कितलेशेच बेकायदेशीर चलपी धंदे हे म्हापशांत वाडिल्ल्या गैरवेवहारांची साफ गवाय दिता. म्हापशेच्या ह्या अधोगतीचेर नागरिकांनी नाराजी उक्तायल्या जाल्यार नगरपालिकेन आपली बाजू मांडल्या. आयकायात तांचें म्हणणें. 24 तारीख सोंपा 1 म्हयनो उरला केन्ना पावस पडत सांगू शकना. सो डिसिल्डिंगाचें काम, गार्बेजाच्या विशयाचेर जर उलयता जाल्यार डे टू डे कलेक्शनाचे रेग्युलर बेसिसाचेर जायना. खुबशे कडेन लेबर जे आसा ते दांडयो मारतात हांगा नासतना. सो हेजेर कितें तरी एक कंट्रोल हाडूंक जाय. प्लस पार्किंगाचो विशय हो सामको गरजेचो आसा. चल्लेले आसा एकामेकाचे धुकलो हे सुटावो न्ही. सगळ्या ऑथॉरिटीन एकत्र येवंक जाय, आमदारांनी कॉलआउट करूंक जाय, सगळ्यांक मेळूंक जाय बाबा तुमचें काम कितें आसा ते प्रत्येकाने आपली जबाबदारीन करपाची गरज आसा, जेणे करून हे म्हापशाकार हे आनी ह्या म्हापशा खातीर कितें तरी सुदारणा जावं शकता अशें म्हाका दिसता. सुदारणा म्हणजे म्हापशान सगळे खातात उडयतात पळय कचरो बी उडयता पळय कचरो टायम टू टायम काडूंक जाय सगळो. कचरो जो आहा तो एक मेजर इश्यू जाल्लो आसा. मागीर ट्रान्सपोर्ट एक इश्यू जाल्लो आसा. रस्ते खंयसर सारके ना. आतां पावस येवपाचो आहा. जर रस्ते सारके जायना जाल्यार ट्रान्सपोर्ट विल बी लायक ग्रेट इश्यू इन म्हापसा. मेन म्हटल्यार आतां त्या दिसा गुड फ्रायडे आसलो आनी मागीर रोखडोच संडे जाल्ल्या उपरांत मातशें आमचे लेबर्स हे शॉर्टेज जाल्ली आनी त्याच कारणां खातीर आमी काल एक अप्रुवल दिल्लें आसा. अरावंड 13 लेबर्स आमी हायर करपाचे. चिकन वेस्टाचो आमचो मेन इश्यू आसलो कित्याक आतां आमचे कडेन डंपूंग ना करपाचें आनी आमी तांचे आतां चिकन वेस्ट घेवची ना. आमी तांकां डायरेक्ट एक मिटींग आपयल्ली आनी तांकां इन्स्ट्रक्शन्स दिल्ले की तुमी बायोटीक आसा तेंचे कडेन एग्रीमेंट करा. ती सगळी चिकन वेस्ट व्हरता म्हणजे त्या तरेन तांकां इन्स्ट्रक्शन्सूय दिल्ले. पण हांवें जेन्ना तांकां जे बायोटिका कडेन तेन्ना कॉर्डिनेट केलें तेन्ना अशें आयकूंक मेळ्ळें की चड जाणांनी अजून करूंक ना म्हणून तांकां काल सिवन परत एक मिटींग आपयली आनी काल तांकां स्ट्रेट इन्स्ट्रक्शन्स दिल्लेले आसा. म्हणजे मोस्ट ऑफ ऑल आमी मेनी टायम्स आमी तांकां क्लियर केलेले अलॉंग विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ द पुलीस. पण ती परत मायग्रंट्स येता आनी आतां कशें आसा की आमी तांकां एवरी टायम आमी थंयच फोर्स आमी घालूंक शकना म्हणून आमी तरी आमी ट्राय करता की विथ कोऑर्डिनेशन ऑफ आमचे पुलीस आमी ते जाता तितले ट्राय करपाक. कित्याक तेंच्या थ्रू खूब अशें तुमी म्हणटा तशेंच चोरयो जाता प्लस प्रॉस्टिट्यूशन हे सगळें घडटा. म्हणजे आमचो जाता तितलो ट्राय आसतलो. आमी PI कडेन उलोवन जाता तितले क्लियर करपाचे प्रयत्न आमी करता. जम्मू काश्मीरातल्या पहलगाम जाल्ल्या आतंकवादी हल्ल्याचो निशेध करीत शुक्रारा ऑल गोवा मुस्लीम फोरमान शांतीकायेचें आंदोलन केलें. इतली कडक सुरक्षा आसतना आतंकवादी भारतात येतात कशे असो प्रश्न ऑल गोवा मुस्लीम फोरमान केला. गृहमंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह हाणें ह्या विशयात गांभीर्यान लक्ष घालपाची गरज आसा अशें तांचें म्हणणें. मडगांव नगरपालिका निश्चित करपा खातीर कारण हो एक आमचो जो पडोसी देश आहा पाकिस्तान हेची एक चाल की आमचे भितर आमच्या देशान जी युनिटी आसा हिंदू मुस्लीम आनी क्रिस्तांव सीख ही युनिटी मोडपाचो प्रयत्न जो ह्या टेररिझम हे जो ऍक्ट जो जाल्लो आसा पहलगामान तातूंत आमकां कळून येता की भायलो देश पासून आमच्या देशाक मोडपाचो प्रयत्न करतात. पण हांव तुमच्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की भारत देश जो आसा हो भारत देश मुसलमान हिंदू क्रिस्तांव आनी सीख हे सगळे जाण आसा. पूण भारत देश एकठांय आनी मजबूत आसा आनी केन्नाच मोडपाना.
हांव भावपूर्ण श्रद्धांजली दिवपाक सोदता जे आमचे जे हांगा पहलगामान जे शहीद जाले तांकां हांव तांकां शहीद म्हणटालो. कारण जे बाबडे पर्यटक थंय गेल्ले ते एक एन्जॉय करताले थंय वचून आपल्या फॅमिली बरोबर. तांकां खबर पासून नाशिल्लें की हे येतले आनी तांकां येवन ते शूट करतले म्हणून. आयज हांव देवा कडेन मागता की तांचे फॅमिलीक बी एक शक्ती दिवची की तांचे जो इतलो व्हडलो भार जो आयला की तांचो फॅमिलीचो मेंबर आयज गेल्लो आसा जे तेंच्यांनी केन्ना चिंतूकूच ना की अशें जातलें म्हणून. आनी तशेंच जशें आमचे आझीम भायान सांगलें की आमची सेक्युरिटी हांव देशाच्या प्रधानमंत्री कडेन मागता आनी आमचे डिफेन्स मिनिस्टर राजनाथ सिंग कडेन मागता की हांणी सेक्युरिटीचेर सारकी बरी एक हे दिवपाक जाय. कारण हे टेररिस्ट आयले कशे भितर. कश्मीर म्हणटा तो टुरिजम प्लेस आनी हेतून जर आमी हांगा जर टेररिस्ट बिंदास जर कंट्रिब्यूट जर येवपाक शकता जाल्यार ते खंयच्याय बॉर्डरींतल्यान येवपाक शकता. हेजेर हांव विनंती करता प्रधानमंत्री कडेन की आमची सेक्युरिटी जी आसा ती ताजेर तांची चड लक्ष दिवचें. आज आमी हांगा जमल्यात आमचे गोवा मुस्लिम फोरम ह्या बॅनराच्या अंडर की तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की 22 तारखेक पहलगाम काश्मीर हांगा एक टेररिस्ट अटॅक जालो आनी एक दुःखद घटना घडली आमच्या देशभर कळ्ळें. सो त्या खातीर आमी एक पीस हांगा प्रोटेस्ट करपाक आमी आज जमल्या. सगळ्यांत पयलीं हांव सांगपाक सोदतां की जे पळय कोणाची पळय ती इनोसंट जे पळय ट्युरिस्ट थंय भोंवपाक गेल्ले ती ट्युरिजम एरिया सगळी पहलगाम म्हणटा ती इनोसंट लोकांची पळय डेथ जाल्या तांकां भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी जो आमचो एक मुस्लीम भाव की त्या ट्युरिस्टांक वाचोवपाक तेणें तेजो जीव गेला तेजी डेथ जाल्या ताका एक तुज्या खातीर हांव दुआ करता आनी सगळ्यांक भावपूर्ण श्रद्धांजली दिता. आनी सांगपाक सोदता की हे टेररिस्ट पळय आसा हांकां हे टेररिस्ट म्हणटात तांकां कसलें रिलीजन म्हणटा तें लागना. ते बेश्ट नांवाचे मुस्लीम पयलीं सद्याक हे एंटर कशें जाले इतली टायट सेक्युरिटी आमची आसता थंय मिलिटरी आसता हे असले विपन्स घेवन थंय आयले कशे. मडगांव नगरपालिकेन घराचो कर वाडयल्ल्यान शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनोन तिडक उक्तायला. नगरपालिकेच्या नगरसेवकांक विश्वासात घेनासतना हो कर वाडयला असो आरोप सावयो कुतिनोन केला. नगरसेवक कामील बरेटोन लेगीत ह्या कर वाडीक विरोध केला. हो कर वाड फाटीं घेतलो ना जाल्यार कोर्टान वतले अशी शिटकावणी शॅडो कावन्सिलाचे निमंत्रक सावयो कुतिनोन दिल्या. अदर फीज ऑल्सो देर दुसरे फीज आसा म्हणल्यार हे कितें म्हणटा ते ट्रान्सफर फीज हाऊस टॅक्स ट्रान्सफर. आता आमकां कितले लोक कंप्लेन करता की ताणी 2 महिने 3 महिने आधी एप्लिकेशन घातिल्ले फॉर ट्रान्सफर त्या लोकांक सुद्धा हे रिवायज फी लायतात. तुम्ही डिले केला प्रोसेस करपाक आनी ते कंप्लीट करपाक ट्रान्सफर कित्याक लोक डेली सुद्धा येले जाल्यार तांकां 2-3 महिन्यान ट्रान्सफर जायना ताचो. आता तुमचे डिले कारण तुमी काडटा आनी तांकां न्यू रेट लायता वीच इज ऑलरेडी हाय सांगपा म्हळ्यार 3000 आहा ते 5000 केला तुमी आनी थर्ड पार्टी आसल्यार 10000 जाता. सो तुमची डिले कारणां लागून तुमी कशें तांकां हे न्यू रेट लावपाक शकता. हो एक इम्पॉर्टंट हे आसा. सेकंडली आमी फक्त जेन्ना आमी हो इश्यू काडटा जाल्यार सगळ्यांक दिसता फक्त ते शॉपां आनी हे गाडे जे कियोस्क आसा वर ऑमलेटी गाडे जे आसा बारीक ट्रेडर्स आसात तांकां रिन्युअल फी आशिल्लो 1000 तो काडला आनी 3000 केला. कितले पर्सेंट वाडलो. 1000 आसलो तो 3000. तांकां दिसता की ते बरोबर जोडटा म्हणून. आनी एक कावन्सिलर आमकां सांगपाक लागलो जेन्ना आमी सांगलें की गाड्याक फीज आहा ते 1000 ते 3000 केला म्हणून. एक रुलींग कावन्सिलर आमकां सांगता ते कितले पयशे जोडटा मरे म्हणून खबर ना काय म्हणून लाखान रुपया घेवन बँकान डेपोजीट करता तो न्यूज पळय कितें आसा. जे हार्ट ऑफ द सिटी आसा ते कडेन कितें एक्स्ट्रा बिजनेस करता आसतले पूण जे इंटरनल आहा तांकां हार्डली आनी गिरायक जाता. म्हणजे सांग वाडा भितरल्यान कोण आहा पळय तांकां गिरायक जाता ते भशेन तुमी 1000 ते 3000 करता. सो इतली हे आमचे रुलींग कावन्सिलरांचे हे आसा. दुसरें आमकां आनीकूय येयल्लें आसा की चेअरपर्सन मार्केट इन्स्पेक्टराक शॉपांनी धाडपाक लागला आनी तांकां हे दिता धमकी दिता हे मार्केट इन्स्पेक्टर आहा ते तुमी बंद ना जाल्यार तुमगे सील करतले आनी हे भशेन तांकां भिवून लोकांक टॅक्स भरपाक लायता. आमी लोकांक सांगूंक सोदता तुमी भिवपाक गरज ना कित्याक हे जे कोण मोव मेळटा तांकां ते खोडपाक सोदता. पंचायतीक विश्वासात घेनासतना केपेचो बीडीओ आणि शेल्डे पंचायतीच्या सचिवान पंचायत वाठारात नव्या वायन होलसेल शॉपाक परवानो दिल्ल्यान उपसरपंच प्रमोद देसायान नाराजी उक्तायली.
पंचायत वाठारांत नव्या बार आनी होलसेल सोऱ्यांच्या शॉपांक परवानो दिवचो न्हय असो ग्रामसभेत थाराव पास जाल्लो. मात BDOच्या आदेशा प्रमाण पंचायत सचिवान पंचायतीक विश्वासात घेयनासतना परवानो दिल्ल्यान उपसरपंचान नाराजी उक्तायली. 2 वर्सांनी ग्रामसभेक रेझोल्युशन घेतलें लोकांनी की 12 आनीक होलसेल सोऱ्याचे लायसन दिवची न्हू म्हणून. ते आमी बॉडी मिटिंगे मागीर पास करून आमी 2 वर्सांनी कोणा एकट्याक लायसन दिल्लें नासलें. काल अकस्मात कोण एक येयलो आनी ताका BDOन ऑर्डर दिली की ताका लायसन दी म्हणून. आनी लायसन दी म्हणून सेक्रेटरी ऑर्डर काडली. विथीन 10 days ताका लायसन दी. सेक्रेटरीन वेळ काडलो काल ते लायसन टाकून दिलें. कित्याक अरे ती लायसना इशू तूं मिटिंगेंत दवर आनी बॉडी पंचायत विचार बाब लायसन दी विचार की दिवपाचें कितें ना BDOन ऑर्डर काडला. कितें BDO अनिल नायक हाणें ऑर्डर काडली की BDO एका सेक्रेटरीक लायसन इशू कर. कितें पूण BDOन तेंय सांगलां की बॉडी मिटिंगेक 2 दी म्हणून. ह्या सेक्रेटरीन बॉडीक सांगलें ना कांय नासतना डायरेक्ट लायसन काडून दिलें. लोक इतले लोक शॉर्पीन मेलाय आसा. गवळसान ते किरामळसान ते लोक बायलो विधवा जालाय. आमकां अशें दुख दिसता कित्याक BDOन ऑर्डर काडून सेक्रेटरीन डायरेक्ट दिली. पंचायत कांय विचारलें ना. हे सोऱ्याचें लायसन BDO दिवप म्हळ्यार आमच्यान व्हॅल्यू कितलो पंचायतो. आमची पंचायत व्हॅल्यू ना. एवरी वाडा आमगेल्या 11 वाडा होलसेल आनी बार चड जाल्ल्या कारणान एवरी होलसेल आनी बारान तांकांय खुद गिरायक जायना आनी हेका लागून आमी चिंतलें की आनी बार आनी होलसेलाचे सेपरेट लायसन्स आनी दिवपा न्हू तिथे बंद करूया म्हणून. आतां 2 वर्सां जालीं कितली लायसन्सां होलसेलाची आनी बाराची येवन बी गेली तांकां दिवून नासलें. पूण हो एक BDOन डायरेक्ट ताबडतोब एक डिसिजन घेयलो की रोखडे BDOन आनी सेक्रेटरीन रोखडे एक बाराची लायसन पंचायत मेंबरांक आनी हेर वांगड्यांक घेयनासतना कॉन्फिडन्साक घेयनासतना एक मिटिंगे तरी घालून तांकां कळीत करून नाजाल्यार हें रोखडें एक ग्रामसभा येवपा आसली मेया तेका तरी घालून ती करपा आसली. कित्याक ते आडायलो आसलेले हितून ते दिवन आसली कोणाक. हे आशिल्ले गोमंतक टुडे. हे बुलेटीन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक TV.